गोंयभूंय संस्कृताय दायज आनी सैमान नटला। गोंयच्या दरेका गांवचे वेगवेगळे खाशेलपण आसा। गांवांनी जावपी काले, जात्रा आनी हेर उत्सव दरेक गांवची एक वेगळीच वळख करून दिता। हातूंत सगळ्यात फामाद जात्रा शिरगांवचे लयराईची जात्रा। नमस्कार, भांगरभूंयचे खासा कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार। शिरगांव दिवचले सावन सुमार 10 किलोमीटर अंतराचेर आसा। गांवचे दक्षिणेक पैरा हो ल्हानसो गांव। गांवच्या मध्य भागात आशिल्ले श्री लयराई देवीचे भव्य देऊळ, देवीची जात्रा तसेच तिचे अग्निदिव्य ही शिरगांवची खाशेलपणा। देवी लयराईची जात्रा म्हळ्यार शिरगांवचे सुख समृद्धीचे प्रतीक। अग्निदिव्य म्हणजेच होमखण हे ह्या जात्रेची खासियत। पयलीं सावन चलत आयिल्ले लयराई देवीच्या जात्रेची परंपरा अजून आदलेवरीच चालू आसा। दर वर्सा हो देवीच्या धोंडांचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। शिरगांवची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमीक जाता। मुळगांवची जात्रा चैत्र शुद्ध पंचमीक आणि मयेची जात्रा चैत्र शुद्ध अष्टमीक जाता। मुळगांवच्या जात्रेच्या दिसा शिरगांव जात्रेच्या होमखणा खातीर पयलो भरो घालतात आणि मयेच्या जात्रेक दुसरो भरो घालतात। धोंड ह्या जात्रेक होमखणांतल्यान वतात। धोंड म्हणजे लयराई देवीचे भक्त। कितल्याशाच वर्सां आदी लयराई देवी आपल्या स भयणी आणि एका भावाक घेवन घाटा वयल्यान गोंयांत आयिल्ली। ही भावंडा चोल्ल्या, मोल्ल्या, गिरोडे, मावळिंगे, मुळगांव, दिवचले असो प्रवास करीत मयेच्या ओडणो हांगा पावली। हांगा सगळ्यांनी आपूण खंय वचपाचें तें थारायलें आणि विसव घेतलो। महामाया देवी मुळगांवां, केळबाई देवी मया गांवांत, लयराई देवी शिरगांवां, मोरजाय देवी पेडण्या तालुक्यांतल्या मोरजी, मिराई देवी म्हापशा, आजादीपा देवी कारवारच्या अंजदीप जुव्याचेर, अदृश्य जाल्ली श्री शीतला देवी आणि भाव खेतोबा मयांतल्या वांयगणे गांवांत स्थायीक जालो। वडणे वाठारांत विसव घेतना ह्या भावंडांनी जेवण करपाचें थारायलें। चुलीत उजो पेटोवपाक जाय आसलो। लाकडां हाडपाक केळबायन ल्हान भावाक खेतोबाक गांवांत धाडलो। पूण बरोच वेळ जालो तरी लेगीत तो परत आयलो ना। देखून केळबाय आनी लयराई ताका सोदपाक गांवांत गेली। थंय आपले पिरायेच्या भुरग्यां वांगडा खेळपाक तो तल्लीन जाला तें पळोवन लयराईक राग आयलो। तिडकीन तिणें भावाचेर खोट मारली। ती चुकोवपाक खेतोबा बागवलो आणि तेन्ना सावन तो ते स्थितीत आसा। राग उणो जातकच लयराईक आपली चूक कळ्ळी। तिणें खेतोबाक समजोवपाचो यत्न केलो, पूण घडिल्ले घडणुकेक लागून खेतोबान तांचे वांगडा वचपाक न्हयकार दिलो आणि तो थंयच रावलो अशी आख्यायिका आसा। आयज लेगीत वांयगणच्या देवळांतली खेतोबाची मूर्त ते स्थितीत आसा। हे चुकीचे प्रायचित्त म्हणून लयराईन उज्या वयल्यान चलपाचे दिव्य केले, तर केळबायन उज्याचे माले तकलेर घेतले अशें म्हणटात। देवी लयराईन आपल्या भावंडा मुखार 500 भक्तां वांगडा उज्यांतल्यान वचपाची प्रतिज्ञा केली। तेन्ना सावन शिरगांवची जात्रा सुरू जाली। उपरांत श्री केळबाई देवीनय 700 भक्तां वांगडा तकलेर उजो घेवन नाचपाची प्रतिज्ञा केली। मयेच्या माल्याचे जात्रेत देवी माथ्यार उजो धारण करता जाल्यार शिरगांव जात्रेत देवी उज्यांतल्यान वता। देवी विशीं मना श्रद्धा, भक्ती आनी आदर आशिल्लो कोणूय देवीचो धोंड जावंक शकता। कांय जाण व्रत पाळपा खातीर धोंड म्हणून रावतात। दादल्या प्रमाण बायलांक आनी भुरग्यांकय धोंड म्हणून रावूं येता। गुढीपाडव्या सावन धोंड लोक शिवराक रावतात। नव्या धोंडांक जात्रे पयलीं 6 दीस उपास करचो पडटा। तांकां न्हावन घेवन ओल्या आंगान अन्न उदक सेवन करचें पडटा। शिरगांव पावतकच धोंडांक तळयेत न्हांवचें पडटा। तांकां मुड्डी वयल्या देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेवचें पडटा। थंय देवीचो सोपूत घेतकच तांकां होमखणांतल्यान वचचें पडटा। लयराईचे जात्रेक 5 दीस आसता, म्हळ्यार सगळे धोंड एकठांय येवन देवळांनी वा माटो घालून घरा पसून पयस रावतात। 5 दीस कडक व्रत करतात। जर काय अडचणीक लागून अशें करूंक मेळना जाल्यार तांणी घरात फक्त जात्रे दीस कडक व्रत करचें। चवटा वयल्यान देवी श्री सातेरी देवीच्या देवळांत येता। देवळात कळस दवरल्या उपरांत फुलांची माळ बांदतात। काय धार्मीक विधी करतात। मानसवाड्या सावन कौलांक सुरवात जाता। गांवांतल्या दर एका घराच्या दारात देवी पावता। सायबीन कौल दिवपाक दारात आयल्या उपरांत चौगुले मोडाच्या तकलेवेलो कळस चौरंगाचेर दवरतात। घरातलो एकलो देवीची पूजा करून ओटी भरतात। पंचखाद्य आनी फळांचो नैवेद्य दाखोवन भक्तांक प्रसाद वाडटात। जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा सावन कौलांक सुरवात जाता। कौला 4 दीस चलतात। 5व्या दिसा वडा लागीं आशिल्ल्या घरांक कौल दिवन देवी होमखणाक कौल दिता। देवळींक, मडवळांक कौल दिवन शिमे वयल्या देवांक कौल दिवन देवी भक्तां वांगडा देवळांत येता।
पाचव्या दिसा रातच्या वेळार देवळात भव्य सुवाळो जाता। भक्त ढोल ताशांच्या गजरात देवीचो नामघोष करून नाचतात। सायबीण देवळात वचपाचो सुवाळो जाले उपरांत जात्रेची सांगता जाता। ह्या जात्रेचे अजून एक खाशेलपण म्हळ्यार मोगरेची फुलां। लयराई देवीक ती खूप आवडटात अशें म्हणटात। देखून जात्रेच्या दिसांनी मोगऱ्यांच्या फुलांक व्हड मागणी असता। लयराई देवीक मोगरेची फुलां अर्पण केली वता। दरेक दोन आपल्या गळ्यात मोगरेची माळ घालतात आणि हातात बेतकाठी घेऊन नाचतात। लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ली तशेंच गोंयासयत हेर राज्यांनी नामनेक पाविल्ली शिरगांवचे लयराईची जात्रा अंदू मंगळाराक 21 एप्रिलाक जातली। उपरांत 4 दीस कौला जातली। जात्रेची सगळ्यांक मनाकाळजासावन परबी।